नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आणि काँग्रेस केन्ना उमेदवार जाहीर करतली, आयज करतले, फाल्यां करतले, परवा करतले, अशें करता करता तो दीस निमणो येयला। आमी ऐतिहासीक दिसूच म्हणुया तेका की काँग्रेसीन निमणे आपले कॅन्डिडेट हे डिक्लेअर केल्या। उत्तर गोंयच्यान आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हे उमेदवार आसात, जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान फाटली विधानसभा वेंचणूक तांणी दाबोळे मतदारसंघांतल्यान ते लढले आणि बरेपैकी एक फायट दिली। ते आनी जेंचें नांवूय चर्चेन आशिल्लें ते म्हणजे कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी काँग्रेसीन जाहीर केल्या। वेगवेगळी आतां ही जाहीर जाले उपरांत रिएक्शनां येवपाक लागल्या। एक खंय तरी वेगळी चर्चा आतां गोंयच्या राजकारणांत सुरू जावपाक लागल्या आनी आमच्या बरोबर ह्याच पॉयंटार आमच्या वांगडा आसात विरेतो फर्नांडीस स्वता सावथ गोंयचे कॅन्डिडेट। सर, सगळ्यांत पयलीं जशें हांवें म्हटलें आमी हो आयचो ऐतिहासीक दीस असो म्हणून बी म्हणप काय कितें? म्हाका दिसता इतिहासीक म्हणपाची गरज ना। इट इज मोर ऑफ म्हाका दिसता जी एनावन्स केला टिकीट म्हाका म्हण बारीक पयशे जाल्यार टिकीट कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसाक दिवना। ही टिकीट दिल्या जे 10-12 वर्सां जाली लोक गोंयचे आम जनता गोंयचे लोक सफर जाता अंडर दीस डबल इंजीन। म्हाका दिसता ही टिकीट तांकां दिल्या, तांचो आवाज पार्लमेंटान काडपाक। ही टिकीट त्या एक्टिविस्टांक दिल्या, जावं बाब स्वप्नेश शेल्लेकार, जावं रामा काणकोरकार, जावं एंथनी डिसिल्वा, जावं प्रतिमा कुतिनो, विकास भगत, हृदयनाथ शिरोडकर, महेश मामरे, शंकर पोळजी, तारा केरकर असले खुबशे एक्टिविस्ट जे इश्यूज घेवन वयर सरल्या। म्हाका दिसता टिकीट तांकां दिल्या। ही टिकीट एसटी समाजाक दिल्या जो आपणाचो हक मागता, आपणाचो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता, तांकां दिल्ली आसा। ही टिकीट त्या लोकांक दिल्ली आसा 10 वर्सां जाली मायनींग बॅन करतकूच मायनींग डिपेंडंटांक लोकांक हे सरकारान फटयल्ले आसा। ही टिकीट तांकां दिल्ली आसा तांचो आवाज काडपाक। जे काजू प्लांटेशन काजूच्या बियाचेर जे डिपेंडंट आसा लोक, जो आपणाचो धंदो चलयता, इतलीं वर्सां जालीं भाटां चलयता, खूब कश्ट काडचे पडटा, आयज तांकां फटयल्ले आसा। दे आर सर्वायवींग ऑन दॅट पर्टिक्युलर ट्रेडिशनल बिजनस, तांकां टिकीट दिल्ली आसा ही। सो अशे खुबशे इश्यू आसा। रिवा मादय आमची आवय म्हणटा आमी, तिका डायवर्ट केल्ले, तिका लढाई करपाक जे लोक करता तांकां टिकीट दिल्ली आसा। ही टिकीट तांचो आवाज जावन आसा पार्लमेंटान काडपाक। तुम्ही म्हणटा की ही तिकीट जी तुमकां दिल्या ही ह्या सगळ्या घटकांचे प्रतिनिधी म्हणून तुमकां मेळ्ळ्या आणि तुम्ही तो आवाज आतां उठयतले। आत्तां एक रिएक्शन येयलां तें म्हणजे तुमचे, आमकां सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेस पार्टी म्हणले की इन फायट्स जातात, तरी खंय तरी लोकांचो जनाधार हो काँग्रेसी वटेन आसता आनी सावथ तर काँग्रेसीचे एक म्हणटा तसो बाले किल्लो सारको। तुमचोच फाटलो जो MP आहा तो म्हणटा की अशा एका मनशाक तिकीट दिल्या जो एकदांय वेंचणूक जिखूंक ना, म्हाका दिल्ली जाल्यार आपूण इजिली जिखपाचो आनी फुडलो म्हाजो जे कितें एक्शन आहा ते आपूण आपल्या सपोर्टरा वांगडा उलोवन डिसायड करतलो। हेंकां तुमी म्हत्व दिता काय तुमकां काय हें पडलेलें ना? ना पळय, ताणें आपणाचें पर्सनल रिएक्शन दिलां, आमी तांकां रिस्पेक्ट करता। लास्ट इलेक्शनाक आमी तांकां लागून खूब वावुरलेले सावथाक। सो ही इज अ सिनियर लिडर, खूब एक्सपिरियन्स आसा। हांव म्हणटा पॉलिटिकल एन्सायक्लोपिडिया ऑफ गोवा। चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, मिनिस्टर आशिल्लो, 4 टायम MP आशिल्लो। सो नॅचरली ताजें एक रिएक्शन आसतलें, दो वी रिस्पेक्ट हिम। हय सर, एक भायर जरी कितेंय चर्चा आसली तरी आपलें एक कॉशन्स म्हणून आसता, आपलें एक मन आसता, ते एक कितें तरी मॅसेज दिता मनशाक। तुमकां तिकीट डिक्लेअर जाल्या, कितें दिसता तुमकां मनांतल्यान सावथ गोवा सीट जिखप हें काँग्रेसीक शक्य आसा? 100%। आमी 2 म्हयने पयलीं आमचे जेन्ना अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आनी LOP श्री युरी आलेमावन आनी आमचो जो न्यू AICC इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे, ताणें आमकां एका मिटिंगेन पणजे ऑफिसान सगल्यांक आपोवन सांगलें, पळय तुमी प्रचार स्टार्ट करा, टायम मेवचो ना, कॅन्डिडेटाच्या नांवान करनाका, पार्टयेच्या नांवान करा, पार्टी हॅज टू कम टू पावर। आनी तेन्नाच्यान आमी प्रचार स्टार्ट केलो। एटलिस्ट हांव जाणो 20 कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान 17 कॉन्स्टिट्युएंसी आमी कवर केल्या। थोड्या कडेन 3 रावंड जाले, थोड्या कडेन 2, थोड्या कडेन 1 फावट पावले आमी। सो वी हॅव कवर्ड गूड ग्रावंड। आनी म्हाका दिसता हो बॅलन्स 1 म्हयनो उरला तो वी वील डू एग्रेसीव कॅम्पेनींग। कित्याक आमी पळयलां की देर इज अ negative sentiment of the people against this government.
जितलो तांचेर अत्याचार केल्लो आसा, बी इट ऑन द इकॉनॉमीक फ्रंट, एम्प्लॉयमेंट फ्रंट, लॉ एंड ऑर्डर, सगळ्या गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. लोकांचे भितर भंय घाल्लो आसा BJP सरकारान. आवाज काडशी भितर उडयतले. हो आमी आसा पळय हें फिलींग हें काडून उडोवपाक जाय. नॅशनल लेवलाकूच पळय सेम जो पार्टी खंयचोय पॉलिटिकल लिडर जावं केजरीवाल जावं हेमंत सोरेन जावं कसले खुबशे लिडर आवाज काडटा तांकां भितर उडयता. सो ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी पळय इंडियेक आनी गोंयांत चल्लेली आसा ती लोक म्हाका दिसता ही भायर उडयतले, खोट मारतले. दे वील बी अ सायलंट वोटींग. सो BJP इज अवेअर ऑफ दीस. आमी दोनूय सिटी काडटले. आय कॉंग्रेच्युलेट श्री रमाकांत खलप नॉर्थ गोवाचे. जेन्ना हांव नेवीन आशिल्लो, आय वॉज अ यंग लेफ्टनंट 96 हांव फर्स्ट टायम ताका मेवुल्लो इन गोवा सदन आनी तो जिखून आयिल्लो. आनी हांवें जस्ट विचारलें ताका की तुमकां मिनिस्टरशीप मेवपाची आसा. तो ना म्हणपा लागलो. हांगा सगळे हेवी वेट. आनी 2 दिसांनी हांव जेन्ना येतालो ताच्या दारार नॉक केलें रुमाच्या. हांवें सांगलें हांव म्हळें गोंयांत येता बट हांव म्हळें तुका बरोवन दिता तूं मिनिस्टर जातलो म्हूण. ताणें म्हळें तुज्या तोंडान साकर पड म्हणें. हांव जेन्ना गोवा लँड जालो एनावन्स जालें श्री रमाकांत खलप हय सेंट्रल म्हाकाय याद आसा ताकाय याद आसा. आयज म्हाका एक व्हडलें फिलींग दिसता की येदे व्हडले पॉलिटिशनां बरोबर म्हाकाय इलेक्शन लढाई करपाक चान्स मेवला. ही काँग्रेस म्हणटा तुमी? हय सी काँग्रेस इज अ इन्क्लुजीव पार्टी. इट इज लायक अ दर्या. लोक येता लोक वेता. इट इज एक चळवळींतल्यान पार्टी आयिल्ली. रायट फ्रॉम इंडिपेंडन्स टू सो मेनी इश्यूज. आयज तर इंडिया इज फर्म इकॉनॉमिकली. इट इज बिकॉज ऑफ द काँग्रेस पार्टी. असले इन्स्टिट्यूशन बांदून हाडलेले ते इन्स्टिट्यूशनाचेर अटॅक जाल्लो आसा मोदी सरकाराचो. जेन्ना सोशलिजम पयल्या सरकारान अंडर पंडीत जवाहरलाल नेहरू एम्प्लॉय केल्लो, अ मिक्स्ड इकॉनॉमी बट बेजिकली सोशलिस्ट इकॉनॉमी, तो स्ट्रॉंग करून 90s अर्ली 90सांनी जेन्ना इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाल्ले ना काँग्रेसान अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंग आनी तेन्ना नरसिंहराव वॉज द प्रायम मिनिस्टर कशें कंट्रीक सेव केल्ली एंड पूट इंडिया ऑन अ स्ट्रॉंग इकॉनॉमीक फुटींग. आयज मोदी सरकारान काबार केल्ले आसा. वी आर व्हेरी वल्नरेबल. असले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आनी डिमॉनिटायझेशन आनी कितें काबार करून उडयल्लें आसा. सर आमी इतले जेन्ना उलयता पळया सो तुमकां खबर आशिल्ली मेळटली तिकेट तुमकां म्हणून, कारण एक ती प्रक्रिया चलता काँग्रेस म्हणटाली चड कश्ट घेवचे पडले काय ते प्रोसेसान सगळें जालें? कित्याक खूब जाण इच्छूक आशिल्ले मागीर सावथ गोवा खातीर. गिरीश चोडणकार स्वता सार्दीन आपूण आसा म्हणटालो आनी तुमचें नांव अशें आशिल्लें. सो कशें कितें जालें? तांकांय विश्वासान घेवन हें सगळें जालां बिकॉज तेंचोय सपोर्ट आसप हो गरजेचो आसा? सर पयलींच्यान हांवें सांगुल्लें. इवन हांवें जेन्ना म्हळें एप्लाय करा 8 जाणांनी एप्लाय केल्लें. म्हज्या एप्लिकेशनान क्लियरली एप्लिकेशन तर पयशात हांवें बरयल्लें ओन्ली इफ द करंट मेंबर ऑफ पार्लमेंट इन सावथ गोवा श्री फ्रांसिस्को साल्दिना डज नॉट कॉन्टेस्ट ऑर इज डिनायड माय एप्लिकेशन शूड बी कन्सिडर्ड. आय वॉज नॉट इन दॅट चॅलेंजींग मोड. हांवें म्हळें ताका ना जाल्यार हांव आसा. क्लियर स्टँड घेतिल्लो? हय बिकॉज सी ही इज अ सिनियर लिडर, गॉट वास्ट एक्सपिरियन्स आनी सो वी रिस्पेक्ट हिम अलॉट. यू नो इवन हाचे फुडें ताजे कडचे खूब शिकपाचें आसा आमकां ताजे एक्सपिरियन्स बी. सो जेन्ना म्हाका आयज जेन्ना एनावन्स जालें नांव म्हाका दिसलें ही तिकेट फक्त कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसाक न्ही, ही सगळे जे लोक फायट करता गोंय सेव करता तांकां टिकेट. तुमी एनजीओ जायत्या एनजीओ एक्टिविस्टांची नांवां घेतली बट तुमचे भितर जे पार्टी भितरचे थोडे नाराज असू शकता. इट्स फायनली कितें तो एक मनशाचो स्वभाव आसता, कोण नाराज जाता मातसो. सो फॉर एग्जाम्पल एल्वीस गोमसा सारको लिडर आसा, सार्दीन आसा, बाकी आसा, हें येतलें तुमच्या वांगडा? एक एकठांय अशी काँग्रेस सावथा दिश्टी पडटली? काँग्रेस इज लायक अ फॅमिली. एका फॅमिलीन थोडे फावट डिफरन्सीस आसता एंड वेन यू ओवरकम द डिफरन्सीस द फॅमिली ऑलवेज कम्स आउट युनायटेड अँड स्ट्रॉंग फॅमिली. सो हे जातलेंच. काँग्रेस एंड इंडिया अलायन्स वील कम मच स्ट्रॉंगर. दुसरो एक फॅक्टर म्हणटा तो आरजीचो. आरजी फॅक्टर तुमी कसो ओवरकम करतले? कित्याक फाटल्या फावटी आमी जेन्ना पळयता तेन्ना विधानसभेन सुद्दां चड तुमकां मार जो कित्याक लागून बशिल्लो कांय मतदारसंघांनी तो आरजीन मतां काडली आनी तुमी तितल्याच मतांनी तुमचे कॅन्डिडेट कितलेशेच पडले.
सो आतां ते सेपरेट कंटेस्ट करता, तुमचो सेपरेट आसतलो आप आनी तुमी एकठांय आहा, पूण आरजी तुमच्या वांगडा ना. सो तुमी कशें ओवरकम करतले, तुमी तांकां कितले कन्सिडर करता सिरियसली? तुमकां दिसता की ते सायजेबल वोट्स बीन काडपाक शकता? पळय, वी कन्सिडर एवरी पॉलिटिकल ऑपोनंट सिरियसली. म्हाका विचारशी, आय कम फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्रावंड. एक कोण बारीक एनिमी कंट्री आसा जाल्यार ताकाय सिरियसली घेवचें पडटा. सो इन दीस इलेक्शन आरजी ऑल्सो वी हॅव टेकन सिरियसली बिसायड्स BJP. म्हळ्यार हांगा एक मातसो एक मुद्दो आसा, म्हळ्यार एसेंब्ली इलेक्शन आनी लोकसभा इलेक्शन सेपरेट. एसेंब्ली इलेक्शन म्हळ्यार फक्त गोंयान एसेंब्लीन वचून आमच्या गोंया पासत हें करप. लोकसभा तुमकां खबर आसा की इट इज ऑल इंडिया, द होल कंट्रीज इश्यूज हाव दे आर अफेक्टींग. आमचे मुद्दे कशे आमी वयर व्हरोंक शकता. आतां काँग्रेसाचे हांगात उमेदवार जिखून येवचे ना, बाकीच्या स्टेटांनी येतले. सो जेन्ना एक इश्यू गोंयचो आमी वयर काडटले तेन्ना बाकीचे सगळे काँग्रेसाचे, आम आदमीचे, आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, TMC हे सगळे सपोर्ट करतले. आतां आरजीन 2 कॅन्डिडेट घाल्या, ओके. सो तांच्या सावथ गोवा कॅन्डिडेटाक जो हांव वळखना, बट हांव ताका बरें मागतां. ताणें थोडे दीस पयलीं म्हणलें की तांचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट प्रायम मिनिस्टर जावपाक शकता. सो हें जावपाक शकता ना. सो लोकूय चिंततले की आरजीक तर वोट घालत जाल्यार आमकां पार्लमेंटान कांय फायदो ना. इट इज बिटवीन 2 नॅशनल पार्टी. वन पार्टी हॅज फेल्ड द पीपल, दुसरी पार्टी काँग्रेस पार्टी ऑर इंडिया अलायन्स जी आतां घडोवन हाडल्या तांकां घाल्लो बरो. सो लोक वील चूज. सो एसेंब्लीच्या तेन्नाचो टायम डिफरंट आशिल्लो आनी लोकसभाचो टायम डिफरंट आशिल्लो. सो आरजीक घालो, लोकूय चिंततले तांकां घालो. आनी सपोज आमचे वोट वेस्ट जाले जाल्यार अशें जावं नये, आमी इंडिया अलायन्स पार्टयेक वोट घालतले म्हणून. सर, जेन्ना आमी सावथ गोवा म्हणटा तेन्ना साश्टी इज प्लेईंग अ मेजर रोल. थंय आमी जर पळयत जाल्यार चडशे पावर म्हणजे आमदार, मिनिस्टर हे BJPचे आसा सद्याचे घडयेक. एक दिगंबर कामत जो आशिल्लो तोय BJPन गेला. सो साश्टीक तुमी कितें वेगळी मेकॅनिझम केला? कित्याक CM तर थंयच आसा, थाण मांडून थंय बसला. तो थंयच नॉर्थ गोवा पळयच ना सद्या, तो सावथ मिशन सावथ केला. तुमची कितें स्ट्रॅटेजी फॉर सावथ गोवा आनी ते सुद्दां साश्टी भितर? चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत खाट पासून घालून न्हिदलो तर साश्टीक ह्या फावटी साश्टीचे लोक ताका पॅक करतले. हांव सांगता, लोकसभा जाता म्हणसर ताची खुर्ची गेली. तो कित्याक साश्टीन भोंवता? कित्याक ताका खबर आसा साश्टी इज नॉट वीथ देम. दिगंबर कामत गेलो आपणाच्या ओन स्वार्थाक. आयज जे BJPचे लिडर आशिल्ले मडगांवचे, दे आर ओन्ली अनहॅपी वीथ हिम. दुसरें, एक बरी व्हडली एडवांटेज आसा आमकां आनी तो हांवें एडवायस दिला. इट इज अ कितें म्हणटा तो, आमची जी पॉलिटिकल ऑपोनंट BJPची आसा, हांव वळखना, बट आमी तिका बरी हें केल्या, वीथ रिस्पेक्ट वेलकम्ड हर इन दीस बॅटल फील्ड. की ती ह्या दिसांनी ते 8 डिफेक्टर बिट्रेयर आसा तांकां घेवन भोंवता. देवळांनी वता, देवाशी वता, इगर्जेनी वता. आनी देवाक विकलो कोणें, देवाचो घात घेतलो कोणें, लोकांचो घात घेतलो कोणें? हे 8 जाणांनी. तिकाच घेवन ती भोंवता म्हणटा. तांकां तर घेवन भोंवत आमकां बरें. लोक म्हणटले अरे ही तांचेच बरोबर मरे, हो सेम दाग लागलो तिका. सो आमकां तशी खूब एडवांटेज मेळपाची आसा. दे वील कितें म्हणटा ते जाणें फॉल ऑन देर ओन. आनी CMाक खबर आसा, भंय आसा की साश्टी वील बी द डिसायडींग फॅक्टर. साश्टीच्या लोकांक बरो राग आसा. दे आर पॉलिटिकली व्हेरी अवेर. पळय जेन्ना हय, येस येस येस, रायट फ्रॉम बिगिनींग. इवन पळय जेन्ना सांकळे आमची आवय म्हादय सेव करपाक जेन्ना मिटींग घेतिल्ली तेन्ना BJPन तशें आरजीन म्हळ्यार थंयसान लोक कित्याक आयला? दोज पीपल दे डोंट लूक एट साश्टी एंड दीस, दे लूक एट गोवा. ह्या फावट जेन्ना आमचें इंटरेक्शन जालां, दे आर ऑल आउट टू टीच BJP अ लेसन, बिकॉज तांकां खबर आसा गोंय काबार केलें. दीस इज अ लास्ट चान्स. हाचे फुडें इलेक्शन जावचें ना. हे सगळे म्हणटात. ह्या फावट तर आमी BJPक पॅक करिना. नो मोर इलेक्शन. वी वील गेट अ गुड लीड. बट लोकांचे कितेंय जालें तरी एक दबाव येता. मागीर तो कसो दबाव जावं, पावरान BJP आसा सेंटर जावं स्टेटी भितर, तो दबाव येता पळय, तो तुमी कसो लोकांक
तेजे कडल्यान पयस करतले बाबा तुमी दबावाक बळी पडनाका जावं ते स्टेटीन आसूं नॅशनल आसूं कोण मागीर तुमी आरोप केला हेच्या पयलीं की सरकार BJP दबाव हाडटा सुडाचें राजकारण करता म्हणून सो तेच्या पासून तुमी लोकांक कशें पयस करतले जुनाचे 4 तारखेर सगळ्यांक कळून येतलें की गोंयकार इतले हुशार आनी घट की दबावान तांकां कांय इफेक्टूच जावं ना दे ओवरकम द दबाव इट वील बी पिपल्स पावर वर्सीस मनी पावर BJPक पुलीस मशिनरी यूज करूं आनी कितें गुंडा यूज करूं मनी पावर यूज करूं गोंयची जनताक तुमच्यान विकती घेवपाक जावचें ना गोंयची जनता ती गोंयची जनता स्पेशली साऊथ गोवा म्हणटा तुमी हय सावथ गोवा आमी दोनूय सिटी जिखता यू वील सी अ बीग सरप्रायज कित्याक नॉर्थ गोवाचो आवाज सारकोच बंद पडलेलो आसा 25 वर्सां लास्ट जाली एक मिनिस्टर जावन स्वता बाब श्रीपद नायक मनीस बरो तो पण ताणें कांय मुद्देच करूंक ना ताणें 2 वर्सां पयलीं कितें सांगलें आपूण प्रधानमंत्रीशी वेता 6 म्हयने लागता अपॉयंटमेंट घेवपाक जो केंद्रीय मंत्री म्हणटा 6 म्हयने लागता अपॉयंटमेंट घेवपाक म्हणजे तो कॅरूच करिना तो आमी चेंज करया न्ही आवाज कित्याक आमी आवाज कित्याक काडटा कोणाक MP सो ही बिकम्स द वॉयस ऑफ द पीपल इन पार्लमेंट तोच तर वॉयस बंद पडलेलो आसा सो श्रीपद नायकान आवाजूच हें करूं ना कंपेर हीम टू श्री फ्रांसिस्को सार्दिना ताणें खुबशे अशे इशू घेतला ताचो रिकॉर्ड पळया सो लास्ट 2 प्रश्न सार्दिना कडेन हिंदू वोट्स आसा अशें सगळे म्हणटात की सार्दीन इज एक्सेप्टेड बाय हिंदूज सो विल वेरिएटो विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय हिंदूज सी आय कम फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्रावंड फॉर मी रिलीजन इज सेकंडरी इंडिया इज माय रिलीजन आयज तर जितली वाद विवाद झगडीं जातात इंडियेक इज ऑन इन द नेम ऑफ रिलीजन हें बंद जावपाक जाय रिलीजन इज इंटरनल घरा भायर पडलो काय रिलीजन ना एक्झॅक्टली इट शूड बी इंडिया इंडिया भारत भारत इज सुप्रीम हिस्ट्री पळयशी जाल्यार तूं जाल्यार ह्या संवसारान चड लोक मेल्या रिलिजियस फायट्सांक लागून देन इन वॉर सो हें बंद जावपाक जाय रिलिजियस कॉन्फ्लिक्ट रिलिजन सांगलें हें इंटरनल यू मे बिलीव यू मे नॉट बिलीव इन गॉड यू आर फ्री टू बिलीव इन एनी गॉड इट इज अ पर्सनल रिलेशनशीप आयज पळय म्हाका दिसता तुमी एक 4 व्हिलर घेवन हांगा आयल्या तो आनी खंयची 4 व्हिलर घेवन आयला तो आनी कोण 2 व्हिलर घेवन आयला हांव एक गाडी घेवन आयला आमी सगळे डिफरंट गाडयेन आयला फक्त एकाच जाग्याचेर आयल्या सेम मुद्द्याक एका इंटरव्यूक लागून तशें तूं टेम्पलान वच तूं मस्जिदान वच चर्चीन वच फायनली देवाक मेळपाक वेता इंटेंशन इज सेम रूट्स आर डिफरंट दॅट शूड बी द दीस की फायनली इंडिया भारत शूड कम फर्स्ट सो केन्ना आतां तुमी ऑन फील्ड सारके तयारीन आयज जाली कॅन्डिडेटीचेर डिक्लेअर जालें सस्पेन्स सोंपलो केन्नाच्यान आमकां काँग्रेस आनी कार्यकर्ते एनर्जेटीक मोडान रस्त्यार दिसतले किंवा जो प्रचार चलता ती रंग केन्नाच्यान येतलो काँग्रेसीचो ना वो ऑलरेडी 2 म्हयने Start जालो. आयिल्लो आशिल्लो आमी ओग्गी करताले आवाज करूंक ना इंटरनली करता इंटरनल ओपनली बट आमकां म्हाका दिसता मिडियाकूय कळोंक ना एक कितें करता पळय तें दिसतालें बट आमी नांवान करूंक ना आमी काँग्रेस पार्टयेच्या नांवान प्रचार स्टार्ट केल्लो सो दॅट एडवांटेज वी हॅव ऑलरेडी टेकन काँग्रेसी कडेन पयशे आहा पळय सद्या गरज ना हांवें म्हणा तें कितें इट इज पिपल्स पावर वर्सीस मनी पावर बिकॉज BJPचे कॅन्डिडेट इज वन ऑफ द टॉप बिझनेसमॅन फॉर फॅमिलीचे हय पळय जितले पयशे आसता तितले प्रॉब्लेमूय आसता ओके मागीर ईडी फाटल्यान लागता इनकम टॅक्स CBI आमचे कडेन पयशे ना ओपन बूक आमचे कडेन गोंयकारपण आसा ते कोण हें करपाक शकना शकना तुजे कडेन पयशे आसात ईडी आसतले मागीर तुमी इलेक्ट्रल बॉन्ड घेवचे पडटा इलेक्ट्रल बॉन्ड घेवचे पडटा मागीर ते वॉशिंग मशीन जाता सो दॅट वील डेफिनेटली कम एज अ टॅग सो कांय भंय ना तुमकां कोणाय कितलोय पयशेकार आसूं फुडें सी दीस टायम पीपल वील कॅरी द कॅम्पेन फॉरवर्ड लोकांक खबर आसा इट इज द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन तर हे आशिल्ले कॅप्टन विरतो फर्नांडीस जांकां सावथ गोंयची तिकीट डिक्लेअर जाले आयज आनी आपले मुद्दे तांणी सांगले बाकीचे सगळे जे कोण काँग्रेसी भितर रिबेल आहा तांकां कशें एकठांय येवन एक पार्टी म्हणून काँग्रेस कशी सावथ गोवा इलेक्शन लडयतली ताचेरूय तांणी आमकां उक्तेपणान आपले विचार मांडले आमच्या वांगडा भासाभास केली सर तुमी टायम दिलो आयज कॅन्डिडेटीचेर डिक्लेअर जाला म्हाका दिसता तुमी आजून पणजे आडकल्या तुमकां आतां सावथ गोवा भितर वचपा जाय पूण तुमी टायम दिलो आमच्या वांगडा उलयले आनी ही भासाभास केली त्या खातीर देव बरें करून तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा थँक्यू
देव बरें करूं. येस आमी आतां इलेक्शना उपरांत अशीच एक इंटरव्यू केन्ना तरी करया. शुअर. येस थँक्यू सर थँक्यू. हांव विश्वनाथ नेने वांगडा कॅमेरा पर्सन हर्ष पणजे.